राज्यात सरकारी नोकऱ्यांची हायस दाखवून कोट्यांनी रुपयांची तोपी घालपाची एक प्रकरणां उक्ताडार येत आसात। या प्रकरणात पूजा नायकाक धरल्या उपरांत फाटल्या 2 म्हयन्यांसावन फरार आशिल्ल्या प्रिया यादवाकूय दिवचल पुलिशेन अटक केली। पुलिशेन तिका कोल्हापुरांतल्यान ताब्यात घेतली। प्रिया यादव हिणे वेगवेगळी नावां सांगून साबार लोकांक तोपी घाल्ली। ह्याच प्रकरणात आनीक एका पुलीस कॉन्स्टेबलाकूय अटक जाल्ली आणि पुलीस प्रियाचो सोद घेताले। निमणे कडेन प्रिया कोल्हापुरांत पुलिसांच्या हाताक लागली। आपल्या ल्हान चलयेच्या ऑपरेशनाक पैसे जाय अशें सांगून प्रिया यादवान लोकांकडल्यान पैसे घेतिल्ले। दिवचल पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात। फसवणूक प्रकरणात दिवचल पोलिसांच्या जाळात अडकल्ली हीच ती प्रिया यादव ही दुबावित बायल। पोलीस सुत्रांकडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फाटल्या ऑगस्ट म्हयन्याच्यान फरार आशिल्ले प्रिया यादव हे बायलेक महाराष्ट्रात ताब्यात घेवन उपरांत काल आयतारा दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर हाडली। चौकशी केले उपरांत तिका रितसर अटक केल्ल्याचें कळटा। रेल्वेत आनी हेर सरकारी खात्यांत नोकरी दिवपाचे हायेस दाखोवन प्रिया यादव हे बायलेन दिवचलच्या कांय जाणांक मेळून कोट्यांनी रुपयांचो चुनो लायिल्ल्याचो अदमास आसा। ह्या फसवणूक प्रकरणात फाटल्या ऑगस्ट म्हयन्यांत प्रिया यादव हे बायले आड दिवचलच्या पुलीस स्टेशनाचेर कागाळ नोंद जाल्या। आपले आड कागाळ नोंद जाल्या ही खबर कळटकीच दिवचल शारांतल्या बोड्डे वाठारांत एका फ्लॅटांत रावपी प्रिया यादव ही बायल अचकीत बेपत्ता जाल्ली। फाटल्या ऑगस्ट म्हयन्याच्यान ती फरार आशिल्ली। प्रिया यादव ही दिवचलच्यान बेपत्ता आशिल्ल्याचें कळटकीच तिच्या हायेसार बळी पडिल्ल्या लोकांचेर आकांत आयलो। फाटल्या ऑगस्ट म्हयन्यांतच ह्या लोकांनी दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांकां घेवन दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर धडक मारिल्ली। प्रिया यादव हे बायलेक बेगोबेग अटक करची अशी मागणी ह्या लोकांनी लावन धरिल्ली। ह्या फसवणूक प्रकरणात दिवचल पुलिशेन प्रिया यादव हे बायले आड भारतीय दंड संहितेच्या 420 कलमा खाला गुन्यांव नोंद केला। मजगती ह्या फसवणूक प्रकरणाची चौकशी सुरू केली तेन्ना ह्या प्रकरणात एका पुलिसान प्रिया यादव हे बायलेक मजत केल्ल्याचे स्पश्ट जाले। रोहन वेंजी ह्या पुलिसाक दिवचल पुलिशेन ताब्यात घेवन ताची चौकशी केली। ताचे उपरांत ताचेर निलंबनाची कारवाय केली। फाटल्या 2.5 म्हयन्याच्यान फरार आशिल्ली प्रिया यादव ही बायल आतां पुलिसांक मेळिल्ल्यान ह्या प्रकरणाक आतां वेगळेच मोडन मेळपाची शक्यताय आसा। ह्या प्रकरणात प्रिया यादव हे बायलेन कितल्या जाणांक आनी कशी तोपी घातल्या ते चौकशी उपरांतूच स्पश्ट जातले। ह्या भानगडींनी प्रिया यादव हे बायलेक आनीक कोणी मजत केल्या काय ना, आनीक कोण ह्या प्रकरणात घुसपल्यात काय ना ते पुलीस चौकशी उपरांतूच स्पश्ट जातले। मात प्रिया यादव हे बायलेक अटक केल्ल्यान तिच्या हायेसाक बळी पडिल्ल्या लोकांक मातशी थाकाय मेळिल्ली आसा। आतां पळोवचें पडटलें पुलीस ह्या प्रकरणाचो कसो तपास करतात ते। मजगती प्रिया यादव हे बायलेचे मूळ नांव प्रार्थना अशें आशिल्ल्याचें कळटा। तिचे कुळार पेडणे तालुक्यांतल्या एका गांवांत आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम